नमस्कार, हांव आसा तेरेखोल हांगा। सध्या जे केरी तेरेखोल हांगा वचपी जी फेरी बोट आसा सध्या 10 दिसां खातीर बंद आसा। आमी थंयसरले कांय जाणांक विचारले की ते म्हणपाक लागले जे हाय टायड जाता आनी जो कचरो बिचरो येता आनी कितें तरी मशिनान प्रॉब्लम आयल्या कारणान सध्या 4 दीस जाले बंद आसा आनी आतां येवपाक आशिल्ले म्हणून तेंचें म्हणणें आसा। एकंदर हांगा जे लोक जे ट्रॅव्हल करतात हांगा जे ते पूल बांदपाचें काम आशिल्लें ते पूल तर सध्या बंद आसा, तेजें काम अजून कांयच हालचाल जायना। त्याच बरोबर जे आतां आरोंदाच्यान रावंड मारून तांकां लोकांक येवचें पडटा। एकंदर हांगा डेवलप जाल्या पूण तेजे पूल जर जाल्ले जाल्यार लोकांक बरे फायदो जातलो आसलो। तेरेखोल वचपा खातीर ट्युरिस्ट येतात आनी मागीर तेच्या उपरांत हांगा जे लोकल्स आसात ये वच करतात तांकां सुद्दां सध्या त्रास जाता। एकंदर ह्या विशया कडेन सरकारान लक्ष दिवचें अशें लोकांची मागणी आसा। पळय आतां हेडींतल्यान तूं वयशीत जाल्यार मावथ ऑफ द रिवर हाय टायडीक सगळो कचरो बीन तेंच्या वाड्याचे कितें फॅनाक घुसपालो आसतलो, तेंचे कितें मातशें मशिनरीक प्रॉब्लम जाला म्हणून ते हांगाल्यान मातशें किरण पाणी येयलें तरी पूण त्या खातीर मातसो प्रॉब्लम जाल्लो आहा तांकां। सो आतां ते रेडी जाले, आयज कितें येवपाचें आहा म्हणून सांगताले ते 3-4 दीस जातले बंद जाले। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.